तुम्ही पळयतात आमी आसा जांबावले एरियेक ज्या जाग्यार आयज सकाळी एक टू व्हिलर आनी बस आनी ट्रक म्हळ्यार आतां हे भितर खंय तरी कोलिजन जावन एक अपघात जाल्लो आसा. त्या प्रमाणे शिवा निकेतन तेजे मुखार जी आश्रम आसा तेजे मुखारच हो अपघात घडलेलो आसा. हे अपघात घडपाचें मुख्य कारण म्हणल्यार थंय बस ती थंय रावल्ली पॅसेंजर घेवपा आनी खंय तरी बायक रायडर ती फाटल्यान आशिल्लो. पूण हांगा सद्याक गाडयांची येरादारी इतली वाडल्या खंय तरी ट्रकाची तेका धक्को लागून तो सकयल पडला अशें जे स्थानीक थंय आशिल्ले जमा जाल्ले तेणी सांगलें आसात. सद्या तो भुरगो जो नेत्रावळी साकून डेप्युटी कलेक्टराक तो कामाक वयतात आनी खंय तरी त्या टायमार तेका हो अपघात घडलेलो आसा. आतां सद्या तेणी हांगच्यान तेका प्रायमरी हेल्थ सेंटर केपें प्रिफर केलो. पूण थंय तो तेजो उपचार हे जालो म्हणून थंयच्यान आतां जे प्रमाणे म्हायती मेळ्ळ्या तेका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मडगांव व्हेल्लो आसा. पूण जे प्रमाणे आतां सद्या हांगा रोडाचें काम चालू आसा दोनी सायडीन हो रोड मातसो अशीर जाल्लो आसा आनी हेका लागून येरादारीक येवपाक त्रास जाता. खंय तरी हांगा ऑथॉरिटी आसा गार्ड आसा तेणी हांगा लक्ष दिवपाची गरज आसा. कित्याक अपघाताची वाडल्या. हांव भुमंतर टीव्ही खातीर जांबावले साकून क्रिस्तानंद पेडणेकर.